चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकाम मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकाम मोतियां कार्यावळीक तुमकां सोमेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. हांव इंग्लंडाच्या देशांत आसा आनीक हें जावन आसा हो गांव स्विंडन म्हणटच ह्या शारांत पावल्या उपरांत खूब बरें दिसलें, कारण जे सैमान नेटयलेलो एक बऱ्यांतलो बरो गांव आनी ह्या सुवातेर आमचे जायते गोंयकार भाव आसात जे कोंकणीच्या मोगान लासतात आनी तांचे भितर जायतो कोंकणीचो वावर करपाचें तांचे भितर जायतें कितें आसा. म्हणटच सुरवातेक हांव आख्याच ह्या कुटुंबाक येवकार दितां. पयले सुवातेर म्हजे बरोबर फ्रेडी रॉड्रिगीस आनी ताचो आख्खोच कुटुंब आसा. म्हणटच फ्रेडी, तुमच्या कुटुंबाची थोडी भोव वळख. नमस्कार कोतेवतन बाब. हो जावन हांव म्हाजो धाकटो पूत फेवल एक्सेल रॉड्रिगीस, ती जावन हांव म्हाजी गोरकान आयवी नाताशा प्रिस, तो जावन हांव म्हाजो दुसरो पूत फियरो जोवन रॉड्रिगीस, ती जावन हांव म्हाजी व्हडली धूव फेरल रिया रॉड्रिगीस. सगळ्यांक तुमकां परत एक फावट येवकार. तुकाय तेवतन बाब. बाई, ही तुमची तेगाय भुरगीं तियात्रांनी न्हेसतात, कांतारां म्हणटाना आमकां पळोवंक मेवतात. तर तुमच्या मनांत कोंकणीचो मोग तांच्या काळजांत रिगोवनसो कित्या पासत दिसलें? आमी सगळीं पयले सुवातेर आमी सगळीं घरान कोंकणीच उलयता आनी भुरग्यांकूय ल्हानपणीसान कोंकणीच शिकयलें आमी. आनी हूंय तियात्र बासू हिंगा जावं गोंयांत गेलीं म्हणजे तियात्राक भोंवरप तांकां. आनी आतां तूं कॅसेटी बा आहले पयले VCD DVD ते सगळे दाखोवप तांकां. पळयतालीं तीं पयलीं धाकटें तांकां समजनासलें तितलें, पूण तरी पळयतालीं तीं. मागीर यूट्यूब येयलो, यूट्यूबासान पळोवन तीं जाय तेंच्या भायर आपणूय म्हणटालीं. कांतरां यूट्यूबासान कोण म्हणटा तेंच्या फाटाफाट आयकोन आपणूय म्हणप. तियात्रांचो मग आमी हूंय भायर बा सोदता जाल्यार गाडयेन बा कोंकणीच कांतरां वाचता. हूंय वयता पयस बा तीं आयकोन तीं म्हणप तितून. आनी तो काळजाक मोग लागलो हो तो कोंकणीचो. फ्रेडी, तुका कितें तरी आमी आतां तियात्र पळयता हिंगा येयलो जाल्यार मागीर पयलें चेडूं म्हाजें म्हणटालें, पापा तियात्र येयला, तियात्राक या. आमी एका म्हणटालो चल या. आनी तो म्हाजो धाकटो आहलो, तो ल्हान आहलो मातसो, तेका तें पळोवन तियात्र पळोवन मातशें हें कशें जालें. आनी मागीर हो धाकटो आहलो तो मागीर व्हडलो जावन मागीर तो म्हणो, पापा आमी या तियात्राक. आमी मागीर तियात्र पळयता ती संवय खंय पडली, आमकां संयेर पडलें. आनी गोंयांत येवन वचत जाल्यार आमी दोगांय पयलीं तियात्र पळयतालीं दोगांय वचोन. गोंयांत गेलीं जाल्यार आमी तियात्राक गेलीं. गोंया तियात्राक हूंय हांव फोन मारतालो म्हाज्या फ्रेंडा कडेन, जातालो हूंय आहा तियात्र. म्हाजो कॉमेडियन आमी म्हाजो सारको हें तेका कडेन जातालो, अरे हूंय तियात्र आहा, सांग म्हाका. तो रोखडो म्हाका सांगतालो अमकें कोण तियात्र आहा, वयता मरे. वय तो हें करतालो, सगळे तिकेट हें करतालो, म्हाका हात धरतालो. हांव मागीर वयतालें तियात्राक. आमी आतां कितें जाल्यार आख्खो तियात्र गोंयांत पळयता जाल्यार आमकां इल्लो टायम येयलो. आमी सांजचो 3:30 शो आहा, 7:30 शो आहा, आमी वयताय. कित्याक आमकां उमेद तीच उमेद म्हाज्या भुरग्यांक येयली आतां. म्हणटच आमी ह्या खिणांत तुमचो धाकटो पूत हांगासर आसा, तोवूय कांतारां म्हणटा. वय ते आतां एक काडलेलें, तो म्हणो बाबा आपणाक कांतार म्हणूंक. तो हूंय न्हांवंक बा वसत तर न्हांवंक वयता थिंगा. आपूण आमी बसलेलीं आसताय, आपूण कोंकानीन कांतरां म्हणटा, सगळे कांतरां म्हणटा, कोणाची कांतरां म्हणटा, कोणा मोतीन येता कांतरां म्हणटा. मातशी उमेद येयली, म्हाज्या फ्रेंडाक उमेद येयली. तो एंटनी कार्डोस तो म्हणूंक लागलो तेकाय कांतार करुया आनी दिवया म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें बरें म्हणलें, एक करुया म्हणलें. एका सांगलें बायलेक सांगलें चल तेकाय कांतार करुया म्हणलें. चल हें करुया आनी मातसो दिवया, तेकाय हाडया म्हणलें मातसो लायणीर. मागीर काडलें आनी तेकाय कांतार म्हणलें. तेणें एक यूट्यूबार कांतार म्हणलें. यूट्यूबार कांतार म्हणलें आनी रोखडोच हिंगा 8 दीस तियात्र येवपा आहलो.
कॉमेडीन आगोस्तीन तो म्हाजो फ्रेंड तो म्हणून लागलो कितें फ्रायडे बाबा म्हणून लागलो ताका दिवया म्हणून लागलो बाबा कांतार म्हणून दिवया म्हणून लागलो 8 दिसां म्हणटलो म्हणून लागलो तो मातसो म्हणून लागलो काडलो आनी तेणे स्विंडनाक 8 दीस जालो मेका हॉलांत थिंगा तेणें कांतार म्हणलें तो मातसो हें जावन म्हणजे वय सगळें पयले पाट म्हणजे बरें म्हणलें चेड्यान कित्याक स्टेजीर पयले पाट म्हणप म्हणजे मागीर पायक मातशें और कहें न्हू हें कहें ओके आतां आमी ताच्या तोंडांतल्यान एक वस करून आयकुया Kobo तुमकां सांगोंक सोदता ती हांव मन लावून तुमी आयकाची ती दान गोबायलांनी दोगां भुरगीं आसलीं तिसो आसलोलो आवयच्या पोटान भुरगो तुजो सारको रचोंक ना म्हूण अशें आवयक सांगलेलें दोतोरान भुरग्याक बोट वेनकुचो पुट्टलो आयकोन आवयच्या काळजाक दिसली भिरांत आपले दोनूय हाते जोडून देवाशी दिमी मारून दीस रात देवाक रोजार कोत्ता दोनया आदाराक तूं पाव भुरग्याक म्हज्या तूं सांबाळ आवय फुगा जावून रडटा नियाळ करून आपले मोतीन पादाक नेल सांता तोनींक भुरग्याक आपल्या राख म्हूण मागता दीस म्हयने वेता सोडून भुरगो पोटान वाडोन आयकात फुडें कितें घडटा पुरो खरेंच खूब बरें कांतार तुवें गायलें तुका ह्या फुडें तियात्रांनी न्हेसोनशें दिसता वय आनीक न्हेसोत रावतलो वय बाय तुवें पयलेंच कांतार केन्ना म्हणलें पयलेंच कांतार कजनाचो फर्स्ट बर्थडे आसलो तेन्ना आमी ते टू सॉंग म्हणलेले तेजे उपरांत मागीर आमी युट्यूबार घातलेले म्हणटच तेन्ना म्हणजे कितल्या वर्सां पयलीं 3 वर्सां पयलीं 3 वर्सां पयलीं तुवें बाबा केन्ना कांतार म्हटलें हांवें ते सावदेचे कांतार म्हणलेले आमच्या काजनाक बरोबर दोगांयनी हय आनी मागीर ते युट्यूबार घातले मागीर आमी जायती कांतारां युट्यूबार घातली पूण तियात्रांनी जायतीं कांतारां म्हटलीं हय तियात्रान 3-4 म्हणले ओके तुमी बरोबर म्हटलेलें खंयच्या एका कांताराच्यो 4 वडी बरें तियात्र पळोवपाक आमकां कुशालपण भोगता तियात्राकूच लागोन आमी सगट गोंयकार एकठांय जाता बरो तियात्र कॉमेडी कांतार आयकोन आमचें टेन्शन पयस जाता तसोच एक कलाकार लोकांचो आवडीचो वाचता एक कॉमेडियन आसा लोक ताका सगट वळखता तो पालकाचेर येतोच लोक ताका पळयतगच हांसता तियात्रां पासून पालकाचेर ताची फकाणां कोत्ता पूण तो कांय मोडना लोकांका सूंग सगलें सोंसता पूण तो कांय मोडना लोकांका सूंग सगलें सोंसता खरेंच खूब बरें दिसता कारण तियात्रांनी हे भाशेन मुखार येवप आनीक परदेसांत रावन कोंकणीचो मायभाशेचो मोग करप तितलें सोंपें न्हू पूण बाबा तुमी इस्कॉलान शिकता आसतना तुमी कोंकणी उलयतात काय घरांतूच कोंकणी उलयतात स्कॉलानूच आमी इंग्लीश उलयता स्कॉलांतली भायर पावल्ली म्हणटूच आमी कोंकणी उलयता आनी कारोकोणूय कोंकणी उलयता बाय तुका तुजे बरोबरचीं जेन्ना भुरगीं मेवतात जावं गोंयकार भुरगीं मेवतात इस्कॉलानूय मेवतात तेन्ना तूं खंयची भास वापरता कोंकणी बरोबरचीं आसल्यार वयले गोंयकार म्हजी फ्रेंड आसा जाल्यार आमी चडशी कोंकणीच उलयताय तुमकां कोंकणीक कितें तरी पावर आहा असो दिसता तियात्राक तुमी वेतात जावं जायतें कितें कितें पळयतात म्युजिकल शो पळयतात युट्यूबाचेर कांतारां पळयतात म्हणटच कोंकणीन कितें तरी फुडाराक करूंक जातलें अशें तुमकां दिसता वय वय जातलें वय
म्हणजे हितून फुडार आसा. वय ह्या फुडें कांतारांक गायनशी दिसतात. हय आमकां उमेद आहा म्हूण सो गावपाकूच जाय. बाय आमी जायतीं तुमच्या भुरग्यांची कांतारां पळयल्यांत. म्हाका एक उगडास येता कारण खूब पयलीं एक कांतार युट्यूबाचेर आसा की तुमच्या घरांत कोण तरी भितर सरता आनी इंग्लिशीन तुमच्या भुरग्यां बरोबर उलयता आनी तीं उखीच रावतात. मागीर म्हणटात की तूं गोंयांत आयला आनी तुका कोंकणी उलोवंक येना, तूं इंग्लिशीन कित्याक उलयता? कारण आमी ह्या गांवांत रावन कोंकणीन उलयतात. तर अशे पद्दतीची जायतीं कांतारां युट्यूबाचेर येतात आनीक थंय तुजें नांव दिश्टी पडटा. म्हणटच हें कंपोजींग कोण कोत्ता? कंपोजींग हांव कोत्ता. टॉपीक घेता पयलो खंयचो, पण पयलोच तो टॉपीक घेयलो हांवें कित्याक ते तेंचें फर्स्ट सॉंग डुएट बाराबून. आनी म्हाका दिसलें कितें हे स्टार्ट केल्ल्याक तेणी कोंकणी कांतार ह्याच टॉपिकाचेर स्टार्ट केलेलें आनीक बरें कशें. सो तोच टॉपीक घेयलो आनी तेचेरूच कांतार कंपोज केले ते. आनी मागीर करेक्शनाक म्हाका जायते जाणांनी हेल्प केलो ते करेक्शन करपाक. ताका जायते आनीक म्हाजें मातशें वयर सकयल कित्याक ते फर्स्ट ते. आनी जायते जाणांनी हेल्प करून ते कांतार फायनली रेडी केलें आनी एकदम म्हाका जाय तशेंच ते जालें. म्हणटच जायते फावटी जो कॉन्सेप्ट जो कितें तुका जाय, भुरगीं कितें म्हणटलीं हें तूं तुज्या नदरे मुखार हाडटा. वय आनी उपरांत तूं तें बरोवन काडटा. वय वय आतां ह्या कांतारांची गोडी तुका कशी लागली? म्हाका म्हणजे हांव पयलें ल्हान आसतना गोंयांत आहलें तेन्ना हांव एक्टपाक कोत्तालें वन एक्ट प्ले आनी आमच्या गांवच्या थिंगा गांवांत तियात्र जाताले. सो तियात्रान थिंगा एक्टींग करप. इवन हांवें सिंगींग पासून केलां गांवच्या तियात्रान. मागीर हांव हिंगा येयलें. हिंगा येवन तें सगळें मागीर बंद जालें. कंटिन्यू करूंक ना हांवें. हिंगासान एक पावट वचून फर्स्ट टायम हांव गेलां तेन्ना एक हें केलोलो हांवें एक एक्ट केलोलो हांवें. मागीर तेज्या फाटल्यान आनीक ना मागीर. पूण तुवें दुसरी आयडिया काडली की भुरग्यांच्या हय भुरग्यांक हांव सदांच सांगतालें घरा कोणें पळय हांव एक्टींग कोत्तालें आनी हांव फर्स्टूच म्हाका फर्स्ट टायम हांवें वन एक्ट प्लेन कंपिटिशनाक ते क्रिसमस टायमाक एक प्ले केलेली ती वन एक्ट प्लेयान आनी म्हाका तेणी लीड रोल दिलोलो प्लेयान. तो मेन रोल आहा तो म्हाका दिलोलो आनी हांव तेन्ना सारकें ल्हान. हांव स्कुलाक वयतालें. म्हाका दिसता हांव 7th 8th आसतलें तेन्ना फर्स्ट टायम हांवें एक्ट केलेलें तेन्ना. आनी त्याच हितून म्हाका बेस्ट एक्ट्रेस म्हणून तेणी प्रायज दिलो पयलोच. सो म्हाका ती तेजेरूच उमेद येयली आनी लागून हांवें 3-4 वर्सां आहलें थिंगा वन एक्ट प्लेयान हें पार्ट घेतालें. मागीर आमच्या इगोर्जेन तेन्ना फादर फ्रेडी आहलो. सो हय तोवूय कोत्तालो तेजे प्ले आसताले. तेज्या हितून म्हाका 2 वा 3 कितें म्हाका उगडास ना आतां हांवें एक्ट केलां. आनी मागीर हांव हिंगा येयलें. हिंगा येवन मागीर हेंकां हांव सदांच सांगतालें भुरग्यांक म्हाज्या अशें हें आहा तुमी केन्ना हें करा मुखार सरा. मागीर तेंकां पयलेंच हांवें एकटो सॉंग केलें. हिंगा म्हण ती कॉयराक वयतालीं. कॉयराक आहली चिल्ड्रन्स कॉयर आहा हिंगा तेका वयतालीं ती. सो ती सिंगींग कोत्तालीं आनी आयकोतालीं युट्यूबासान कांतरां बा. मागीर हांवें तेंकां एक बेश्टें टो सॉंग केलें बड्डेयाक फर्स्ट बड्डेयाक. सो तें तेणी म्हणलें. थिंगासान मागीर ते म्हाज्या घोवाचो फ्रेंड आहा तेणें एनकरेज केलें तेंकां आमचें हें रिकॉर्ड करुया म्हणूंक लागलो तो आनी यूट्यूब चॅनल उक्तें करून चॅनलार घालया. हांव मातशें हें जालें कशें म्हणजे ती आतां हें म्हणटा थिंगाच आहा न्ही यूट्यूब हें करूंक इतलें ना. तो म्हणपा लागलो हें कर भुरग्यांक मुखार घाल म्हणपाक लागलो. एटलिस्ट आनीक तेंकांय मातशी उमेद येवं दी. सो ते आमी रिकॉर्ड केलें शूट करून युट्यूबार घाल्लें. तेज्या फाटल्यान तेंकांय उमेद येयली. मामा म्हणूंक लागलीं आनी एक करया. हय मागीर तशी करून करून जायती कांतरां घाल्लीं युट्यूबार आनी मागीर म्हणपाक लागलीं कांतरां गाडयेन बा आयकोता. आनी आमी आमचें केन्ना आयकोतो न्ही काय म्हणून CD बा करपाक मागीर एक CD रिलीज केलेली. वा वा वा. आनीक सिडींक भुरग्यांनी कितलीं कांतरां गायल्या? भुरग्यांनी एक डुएट म्हणलां तेणी आनी एक सोलो म्हणलोलो दोगांयनी आनी मागीर उरलेले दुसरे सिंगर आहले. आनी बाबा तुजी आनीक तुज्या भयणीची जायती तुस्त जाल्या कारण जे भाशेन ज्या पावलांनी तुमची मामा चलोन आयल्या तांकांय दिसता आसतलें की तुमी तशींच मुखार वयचीं. म्हणटच तांच्या पासत खंयच्या एका कांतराच्यो 4 वडी वस्कुरस. बरें.
तर एक देशाचो एक नागरीक आपलो फुडार बरो करूंक चिंता. ल्हानूच आसतना वयताची सपनां बरो शिकून व्हड जावंक येवजिता. आपले फामिलीचे तोडे चिंतून परदेसान वचपाची पावलां मारता. थोडे जाण पुर्तुगेज पासपोर्ट करून आपले फामिलीक घेवन लंडन येता. गोंयकार आमी लंडनाक पावल्यात तरी गोंयची परंपरा विसरूंक ना. लंडनाक गोंयची फेस्तां मनयता एकूय फेस्त आमी सोडिना. गोंया सोडून खंयसर तूं आसूं गोंयकार गोंयची फेस्तां विसरूंक ना. गल्फा बोटीर अमेरिकाक लंडनाक गोंयकार शिंपडल्यात मातूय दुबाव ना. खरेंच खूब बरें दिसलें कारण आयज आमी स्विंडनाक आसात तरी आसतना ह्या कांतारांतल्यान तो दाखोवन दिता की गोंयचो मोग ताच्या काळजान कितलो आसा आनी ह्या गोंयच्या मोगान गोंयची संस्कृती गोंयची परंपरा आमी कशे तरेन टिकोवन दवरपाची गरज आसा. बाय तुवें गायलेलो खंयचो एक सोलो? फेरल म्हजें नांव सिरितांव म्हजो गांव सांगता उमेदीन. आमच्या देवा बापान संवसार घडलोलो 36 तशेंच 34. झाडां सोबीत दर्या मनजा ती सोर्या रुचलेली आपल्या हातीन. कुशाल नामुरान आदावाक रुचलो एवीक केली सांगातीन. एवेन आदावाक नाडून ताका पातकांतूय घालून संवसार वाडत गेलो. सगळीं झुजां करी एकामेकाकूय मारी लोक नको आसलोलो. आदी प्रवादी आसले तांकां कोण बिये नासले मनीस गिन्या नासलोलो. सगळ्यांक धरून मोगान बापान ह्या संवसारान आपल्या पुताक धाडलोलो. सगळ्यांक धरून मोगान बापान ह्या संवसारान आपल्या पुताक धाडलोलो. बाय तुका अशींच आनीक कांतारां गावूनशीं दिसतात काय फूल स्टॉप? आनी गांवक दिसता. दिसता हय म्हणटच ह्या कांतारांनी तूं मुखार वेतलें. हय. फ्रेडी ही कार्यावळ मुखार वता आसतना तुज्या भुरग्यांनी कशे पद्दतीन जीं कांतारां गायल्यात जावं तुज्या घरकान्नी कडल्यानूय आमकां थोडें भोव कळून आयलां की कंपोजींग तें कितलो भार घेवन कोत्ता. जो तांचो जो वावर आसा तांच्या वावरांत तूं कितलो मिसळ जाता? हांव ताका म्हाजो फूल सपोर्ट दिता. कित्याक हांव ताका म्हणटा बरें करून कराय, बरें मुखार वसाय, एक नांव दवराय. आनी कितें हूंय कितें हें जावत हांव ताका रोखडोच कोणें सांगलें म्हाका बाबा कांतार हांव ताका जेवन रोखडोच जेलो. हांव हाडलें आनी म्हाज्या कामाचें पासून पळयना उगोच जाल्यार हांव ताका रोखडोच उमेद दिता चल या. म्हणटच ह्या कांतारांतल्यान ह्या तियात्रांतल्यान ती अदीक पोरजोडलेली तुका जाय. हय म्हाका चड हें जालेली जाय ती. कित्याक म्हाका चड उमेद येता तियात्र म्हणजे तियात्र पळोवंक गेलो आनी कितें म्हणजे ते भायर म्हाका उमेद येता सारकी तियात्रकारांची म्हणजे उमेद हांव ती म्हाजी काळजांतली उमेद हांव भायर काडटा सारकी. आनी चडूच उमेद आहा म्हाका मातशी म्हणून कांतारां तें. समज हांवें तियात्र हाडलो आनी तातूंत तुका एक रोल दिलो जाल्यार जरूर तूं कोत्तलो? हांव कोत्तलो. हांव पळय काल हेज्या हितून रिचर्डाच्या हितून तियात्रान गॅमलिंगा हितून म्हाका उबो रावपाक हें दिलो म्हाका. हांवें तो केलो 9 शोवांक केलो. हांवें 8 शोवांक केलो. कित्याक म्हाका स्विंडन मातसो चुकलो. हांव कित्याक मातसो भायर उरलो देखून तो स्विंडनाक म्हाका करूंक मेळना. हांवें वेमिली केले 2. स्विंडनाक पयलो शो केलोलो आनी सावथ हॉल 5 शोवांक हांवें हें केलें. आनी वयल्यान हांवें म्हाका तेणें रिचर्ड म्हणून दोनाचो शो कॉमेस जालो तेन्ना तो एकलो म्हाजो फ्रेंड आहलो तो मातसो तेका रिहर्सल आहलो तो मातसो रिहर्सलीक गेलो. मागीर रिचर्ड म्हणून आहलो फ्रेडी बाबा म्हणून आहलो मातशें तें मातशें हें कोत्ता रे काय म्हणून आहलो तेजें. बरें हांव मागीर थिंगा उबो रावलो हें केलें तें तो मागीर रिचर्ड म्हणून बरें केलें म्हणून आहलो. आनी म्हाजे व्हिडियो काडलेलो म्हाज्या बायेन
आनी तो व्हिडियो म्हाज्या फ्रेंडाक लागलो तूंय काम करूंक लागलो काय म्हणल्यार नशीब म्हणलें ती म्हाका चड उमेद आहा कित्याक सांगूंक जायना केन्ना कोण खंय पावत ते संवसारांत. बाय तुज्या आंगांत कला कशी आयली म्हणजे सुरवात तुका पयलोच कोणें चान्स दिलो? गोंया आमचो नेबर आहा तो तियात्र बरोयतालो वानेक प्ले तियात्र बरोयतालो गांवचे तियात्र. सो तो एक पावट येयलो आनी आमचे थिंगा वानेक प्ले कंपिटिशन आहलें आनी तो येयलो आनी तो म्हणपाक लागलो आपणाक एक वानेक प्ले करपाक जाय आनी ताका एक चेडूं जाय आहलें प्लेईन. सो आमच्या थिंगा आनी कोण चेडवां नाहलीं आहलीं कोण दोगां तिगां जाण एक्टींग कोत्ता आनी एक दोन ती आनीक दुसऱ्या ग्रुपान आहलीं. सो हेका कोण मेळोना आनी लास्ट मिनटाक येयलो 2 वीक कितें आहलें कंपिटिशनाक. सो ताका कोणें सांगलें दिसता करूच जाल्यार हांवूच तितून आनी हांव तेन्ना सारकें ल्हान हांव स्कुलाक आहलो म्हाका दिसता 7th वा 8th आसतलो तेन्ना. आनी तो आमच्या थिंगा बेगीन बेगीन येयलो आसता घरा कोणें आनी घरा कोण म्हाजी मामी आहली. मामीक तेणें सांगलें म्हणजे आपूण अहें हांव एक्ट करतलें काय म्हूण. मामीन कितें सांगलें ताका तें सद्याक स्कुलाक गेलेलें हां तूं सांजे यो आनी तेकोडच विचार. हय मागीर तो सांजचो येयलो आनी म्हाका विचारूंक लागलें हांव भिलें हांव म्हणलें हांवें केन्ना करूंक ना एक्टींग आनी हें कंपिटिशन म्हाका भिरांत दिसता म्हणलें म्हाका कोण जावपाक ना म्हणपाक लागलें. आपणाक म्हणूंक लागलें कोणें सांगलां हें करूं जाल्यार तूंच कोत्तलें आनी आपणें म्हणूंक लागलें तुका शिकयता तूं भिनाका म्हणूंक लागलें तूं कोत्तलें. आनी काडलो आनी हांव म्हणलें ओके शिकयत जाल्यार पळोवया ट्राय कोत्ता म्हणलें. पूण मागीर म्हणलें म्हाका मागीर हें करूं नाका म्हणलें ब्लेम बा कशी म्हणलें म्हाका कितें जावं जाल्यार म्हणलें म्हाजें फर्स्ट टायम हांव सद्याक भिलेलें आहा. सो मागीर तेणी शिकयलें म्हाका आनी स्क्रिप्ट हाडून दिली नेक्स्ट डे तेणें आनी एका दिसान ती हांवें रातची बाय हार्ट करून दवरली आख्खें म्हाजें पडटा तितलें. हय आनी नेक्स्ट डे मागीर रिहर्सल. सो रिहर्सलाक येयलीं पयलें मातशें भिलें कशें सगळें जायत जाण आहा पळोवन मागीर तेणें दाखयलें म्हाका अशें अशें हें कर मागीर हांवें ती केली आनी त्या हितून 2 विकांनी हें करून ती आमी प्ले केली आनी त्याच पयलेच पावट म्हाका तो बेस्ट एक्ट्रेस म्हूण तेणी प्रायज दिलो. आतां जेन्ना ह्या युकेच्या देशान जेन्ना तियात्र चलता तेन्ना कितें तरी तूं दुसरी भुमिका कोत्तात तूं तियात्र पळोवंक वेता तुमी सांगातान आसतात 5 जाणां म्हणटा तुकाय खंय तरी दिसना की अमकोच रोल आपणें केल्यार? पयलें हिंगा येयलां तेन्ना उमेद आहली ती. मागीर एणी म्हाजो डॅडी आहलो डॅडी म्हणूंक लागलो नाका. मागीर हो फ्रेडी म्हणपाक लागलो नाका तूं आनी हिंगा हें करूं नाका म्हणूंक लागलो. सो तेणी तो ताका उमेद आहा वय पळोवपाची उमेद आहा पूण तूं एक्टींग करूंक वचनाका म्हणपाक लागलो. मागीर हांवें तें मागीर सोडून दिलें. आतां ही पळय भुरगीं आहा न्हू आतां एटलिस्ट तेंकां पळोवन पूण मातशें हें जाता खंय एटलिस्ट. तुजें आवडीचें कांतार खंयचें? आवडीची जायतीं आहा ती. बाबा बाय तुमचो जायतो वावर आमकां दिश्टी पडटा तुमची जायतीं कांतारां तुमी म्हटल्यान आनीक जायते कडेनसून जायती तुमकां वाखाणणी येता. तर हो सगळो वावर मुखार व्हरोंक तुमकां कोणाचो आदार मेवला? मामा पापाचो पायचो एंटनी कार्दोजो सेबिदे दिवार आनी म्युजिकान हेल्प करपी प्रोनय फेर्नांडीस. ओके बाबा तूं? पयलीं आमकां तियात्रान बाब हाडून घाल्ली नितीक दोडे ना मागीर तेजे उपरांत आमी कॉमेडियन आंब्याच्या तियात्रान नाचलीं. मागीर कॉमेडियन आगोस्तिनान आमकां 8 दिसान घाल्लीं. मागीर हांव एकल्यान सायमन गोन्साल्विसाच्या तियात्रान ऑल्टो बॉय जालोलो. मागीर पिटर दिन मेशिसाच्या तियात्रान आमी ल्हानशी एंट्री मारलेली आनी आतां आमी लेटेस्ट कॉमेडियन रिचर्डाच्या तियात्रान कांतार म्हणला. पूण एक मार्क सिल्वाचो एक तियात्र जालो तातूंत तुका चान्स पडला? हय. तातूंत तुवें कितें केलां? कांतार म्हणलेले. कांतार म्हटलेलें. ह्या भुरग्यांचें मोठेपण तुका कितें दिसता? ती जल्मान हिंगा जावन ही कांतरां म्हणून आमची मायभास कोंकणी जिवीत दवरून आमकां हेंच मातशें और कहें दिसता आमकां. तूं कितें म्हणटा? म्हाका तेच दिसता कित्याक आमचे ही युकेच्या शारान हिंगा जल्मोन इतली घरा कोणें कोंकणी उलयता इवन कांतरां म्हणटा कोंकणीन तियात्रान आतां कांतरां म्हणूंक लागलीं ती हेंच व्हडलें भाग कहें आमकां. तेका लागून आमी सदांच देवाक पासून आर्गां दिता दिन वाचता आमचें
बाग आमकां फावो केले म्हणून अशें म्हणजे जायतीं जाणां भुरगीं आसता हिंगा पूण तीं उलोयना कोंकणी उलोयना आनी इंग्लिशूच उलोयता कहीं सो म्हाका एक मातशी उमेद कही आमची भुरगीं उलोयता कोंकणी आनी कोंकणीन इतली हे करून अशीच मायभास आमची बी धरून हय मुखार गेलें. खरेंच खूब बरें दिसता कारण ह्या खिणांत म्हजे बरोबर जीं कलाकारां आसात तीं 5 जाणां कलाकारां आनी 5 जाणां कांतारां गायतात. जरी तांणी ह्या खिणांत ह्या कार्यावळींतल्यान आपल्या काळजांतलो आवंडो उक्तो करूंक ना पूण फाटल्यान पड्ड्या फाटल्यान जायतें गुणगुणटना आमकां आयकूंक मेवलां. म्हणटच सगल्यांक ताळो आसा आनी सगल्यांक कांतारां गावपाची ताकद आसा. देवान तांकां गूण दिलेलो आसा वो तांचो वावर असोच मुखार व्हरचो आनी ज्या उद्देशी ह्या गोराब्यान एक तियात्रिस्टपण नेटान फुडें वचचें जाणें करून आमचो कोंकणीचो मोग आमच्या मायभाशेचो मोग आनी तियात्रांचो मोग. वेळांत वेळ दिवन तुमी म्हजे बरोबर बसलीं खेरीतपणी आयची ही कार्यावळ सादर करूंक तुमी म्हाका सहयोग दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान तुमकां दर एकल्याक चड आनीक चड देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. इतल्यानूच आयची ही माणकां मोत्यां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.